नमस्कार. प्रुडंटाच्या या वर्सुकी महासंग्रामात तुमकां येवकार. ह्या वर्साचो विशय आसा आमचो परिवर्तन, रियलिटी काय फार्स. महासंग्राम जावपा सारको इतलो ज्वलंत विशय आणि ह्या ज्वलंत विशयाचेर भासाभास करपा खातीर आमचे बरोबर 8 मानेस्त हांगा आयिल्ले आसात. 8 वेगवेगळ्या पक्षांतले, 8 वेगवेगळ्या भुमिका आशिल्ले, 8 वेगवेगळ्या फिल्डांतले. सो तांची मतां घेवन हो महासंग्राम हांगा जातलो. आमचे बरोबर लोकूय आसात, तांची मतां आमी जाणून घेतले. आमचे बरोबर सगळ्यांत पयलीं आसात हांगा विष्णू वाघ, भाजपाचे आमदार जे सरकार पक्ष आनी भाजपाक रिप्रेझेंट करता. परिवर्तन हो ही रियलिटी न्ही जर फार्स कसो हे सांगपा खातीर आसात आलेक्स रेजिनाल्ड, काँग्रेसीचे आमदार. आनी एक अशे आमदार काँग्रेसींतले जे सद्याक एकटेच उलयतात. सो आमचे बरोबर तिसरी आसात विजय सरदेसाय, जे एकटे आसात पण ते 20 जाणां भशेन उलयतात. आनी आमचे बरोबर चवथे आसा सद्या मांगिरीश पै रायकार, एकूण इंडस्ट्री गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष. एकूण गोंयची आर्थीक स्थिती परिवर्तना उपरांत कितें जाला, कशी घडणूक, कशी गजाली घडल्यात तांचेर उलोवपा खातीर. आमचे बरोबर पांचवे आसात ते डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो. हांवें वळख करून दिवपाची गरज ना. गोंयच्या जनतेच्या मनाक ह्या खिणाक कितें आसा हें तांच्या उतरांतल्यान आमकां कळटलें. सव्वे आसात आमचे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू नायक, एक पत्रकाराच्या भुमिकेंतल्यान ते आपली मतां मांडटले. सातवे आमचे बरोबर आसात वल्लभ कामत, कमर्शियल टॅक्सीसाचे आदले कमिशनर. सरकाराची येणावळ कशी येता, सरकाराचो रेव्हेन्यू कसो येता आनी सद्याक तो तसो येता काय ना हाचेर बेस बरें ते आपली मतां मांडपाक शकतात. निमणे आमचे बरोबर आसात फादर मोजीन आताय, जे MOIच्या एज्युकेशना भितर आशिल्ले, भाशा चळवळी भितर आसात आनी ह्या सगळ्या गजालींचेर ते आज मेरेन आपली परखड मतां मांडत आयल्यात. सो परिवर्तन, रियलिटी काय फार्स असो जरी विशय आसलो आनी सगळ्यांत पयलीं आमी जरी विष्णू वाघाची वळख करून घेतली तरी बाकीच्यांची मतां खूब म्हत्वाची ठरतात परिवर्तनाचेर. सो विष्णू वाघ सगळ्यांची मतां आयकून घेवन लास्ट उलयतले ह्या रावंडा भितर. प्रत्येक पॅनलिस्टाक 2 मिनटां आसतलीं. 1.5 मिनटां उपरांत वॉर्निंग बेल जातली आनी 2 मिनटांनी तांणी थांबचें अशें आमी विनवणी करतात तांचे कडेन. आमी सगळ्यांत पयलीं सुरवात करया आलेक्स रेजिनाल्ड हांचे कडच्यान. आलेक्स, वॉट इज इट? फार्स? You have come prepared that it is farce. Something more than farce. If there is something a word better than farce, it is it. First started with MOI. MOI चेर पडे केला. I remember assembly जेन्ना I was with him on the last assembly term. Then I was noticing how he was talking. And finally what happened? Then लोकायुक्त लास्ट म्हणून लागला ते डेट दिवपाची इतले बरे जाले 30th September ते हुंयचे वरस ते सांगून ना दिसता म्हाका. कझिनोज म्हाका दिसता आय डोंट नो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ यू टर्न आनी ते सांगपाचें न्ही. मायनिंगान आय डोंट नो, मायनिंगान एक बरो जोक जालो, कोणे हेजेर कार्टून चेवपाक लागले. आतां पयलीं चिलाचे बी येताले ते भशेन आतां कार्टून चेवपाक लागले. एक प्लेटीन इल्लीशी मायनिंग डस्ट हाडल्या, देर इज ओनली लिटल मायनिंग म्हणून. आय डोंट नो वॉट इज वॉट. वॉटर तारीफ हांव जाणा लास्ट इलेक्शन, लास्ट एसेंब्लींत उदकाच्या बिलाक कितले झगडटाले ते. आय रिमेंबर हाव दे वर हँगींग अप चर्चिल उदका बील देंवोवपाक. I can tell you even on the last day of the government before the election code, दिगंबर कामतीन तो कसलो जावन तेणें सायन मारलेली रेट देंवपाक. आजून देखून रेट देंवनात. जो आनी तें रिजनल प्लॅनाचेर आय डोंट नो. आय थिंक डॉक्टर ऑस्कर विल स्पीक मच अबाउट रिजनल प्लॅन. मायनिंगाचेर तर हांवें सांगपाचें ना. लेटस्ट मायनिंग काबाकोन आज शॅक्सांचे येयले. आय डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग. इतलें वॉट इज दीस परिवर्तन, वेदर परतून परिवर्तन जावपाचें, वॉट इज गोइंग टू हॅपन, आय डोंट नो. लास्टली if not what is going to happen, हुंयचे इश्यूचेर I think people have started coming on the road. 7 वर्सां I think जे पड इश्यू गेले लोकांक रस्त्यार हाडपाक, कोण स्ट्रायक केलें तांकां सोडून गेले आनी कोण कितें केलें तांकां सोडून गेले. फायनली द इश्यू इज देर इज नो परिवर्तन. लेट अस फॉरगेट अबाउट परिवर्तन. लेट अस से that we are party with a not that this government is a party, is a government without difference what was there previously. सो एक गजाल आलेक्स तूं मान्य करता की पयलींचें सरकार वायट आशिल्लें, आतांचें सरकार वायट आसा. विजय, तूं खंयचे वटच्यान आसा काय तूं फॅन्सार आसा? ना ना ना, हांव सारको क्लियर आहा. परिवर्तन म्हणटे जावचें म्हणून हांव 2 वर्सां पयलींच बोवाळ मारूंक लागलो. परिवर्तन म्हणटा तसो पर्रीकाराचो स्लोगन न्ही. इट कूड बी टेकन फ्रॉम अस, एडॉप्टेड फ्रॉम वॉट आय वॉज सेंग 2 years ago. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक आमदार आशिल्लो जो निश्क्रीय आशिल्लो, कांय करनाशिल्लो, न्हिदिल्लो म्हणून परिवर्तन जावचें म्हणून आमी तेन्ना इश्यू काडिल्लो. आतां परिवर्तन म्हळ्यार कितें? परिवर्तन म्हळ्यार म्हाका दिसता इज अ चेंज फॉर द बेटर. पूण आज जें कितें दिश्टी पडटा देर आर इजिली 1 dozen इश्यूज. तातूंत जर पळोवंक गेले जाल्यार परिवर्तन म्हळ्यार यू टर्न. परिवर्तन म्हळ्यार नॉट ओन्ली अ फार्स, इट इज स्पेसिफिकली यू टर्न. यू टर्न कसो? इश्यू ऑफ MOI. MOIचे इश्यून
इंग्लीश वाय म्हणून सांगलें. मागीर कितें जालें, इंग्लीश जाय जाली. मायनिंगाच्या इश्यूचेर इल्लिगल मायनिंग म्हणून दिगंबराक हाजेर दाखयलेलो मॅनिफेस्टोचेर BJPच्या. आतां पावरान येतकर इल्लिगल मायनिंग म्हणून ती वस्तूच ना म्हणटा. म्हळ्यार तुमी नवेच काजिनोचे इश्यून 5वो काजिनो हाडपाक BJP सारके हात पांय धोडायता. म्हण ते आग बीग म्हणून आशिल्ले तांकां कितें जालें, तांकां व्हरून बाजारान विकले. एनवायरमेंटाच्या इश्यूचेर म्हादय ग्रीन ट्रिब्युनलान वचूंक तो सोदना. स्पेशल स्टेटस म्हणटा ती आतां प्रायोरिटी ना म्हणटा. मातांनी आसतना ती प्रायोरिटी आशिल्ली. आतां मातांनी बावडो वयर गेलो, आतां ती प्रायोरिटी न्ही म्हणटा. टुरिजमाचेर गोंयकारांक डिस्प्लेस करून भायल्यांक हाडून सगळ्यांक टुरिजमूच दिवपाक सगळो एटेम्प्ट चालू आहा. कंटिन्युइटी ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा तो काजिनोक कन्सेप्ट लागता, मायनिंगाक कन्सेप्ट लागता, पूण जॉब जे लोकांक लागल्या, गोंयच्या तरणाट्यांक जॉब लागल्या, थंय कंटिन्युइटी ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा कन्सेप्टूच येना. रिजनल प्लॅन म्हणटा तो सगळे NGOंक फुलयले. रिजनल प्लॅन असो जावपा जाय तसो जावपा जाय म्हणून. आतां तोच रिजनल प्लॅन एडॉप्ट करपाचो आहा एरिया चेंज करून. म्हळ्यार कितें, दिगंबरान घाल्ल्या लोकांचे भायर काडटलो, आपल्या लोकांचे घालतलो. आनी रिजनल प्लॅनान कशें भितर येता तें सगळ्यांक खबर आसता. करप्शन झिरो टॉलरन्स म्हणटा. झिरो टॉलरन्स हॅज बीन रिडिफायन्ड. आतां चीफ मिनिस्टर करप्ट लोकांक डिफायन करूंक लागला. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ताजेर आनी सांगपाची गरज ना. चोरी इतल्यो जाल्या आनी ताजेर सांगपाक बेटर पर्सन इज परिकार's ओन ब्रदर. तागेले बावड्याची स्कूटर चोरल्या खंय ती वचून मेळूंक ना. तुजो म्हळ्यार दिना सांगता. इतले थांबया, हाजेर थांबया. जो एक वेगळी गजाली, वेगळे इश्यू अलेक्सान मांडल्यात, ताचे परस कांय वेगळे इश्यू विजयान मांडल्यात. मंगेश बाब, तुमी सांगात, कारण इकॉनॉमी ही अल्टिमेटली सगळी इकॉनॉमी भोंवतणीच घुंवता. इकॉनॉमी भितर कितें परिवर्तन जालां, कारण फाटलें सरकार जेन्ना हें आशिल्लें तेन्ना तुमी सदांच बोवाळ मारतले की द स्टेट हॅज लॉस्ट कॉन्फिडन्स ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्व्हेस्टरांक गोंयांत परते हाडपा खातीर आमी एक इन्व्हेस्टर्स मीट केली आनी इट वॉज अ व्हेरी सक्सेसफूल मीट. बट वी आर स्टील अवेटिंग दी इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी फ्रॉम द गव्हर्मेंट. वी हॅव मेड ऑल दी अटेम्प्ट्स. आमी सगळे तरेचे प्रयत्न केल्या, पूण आमकां फुडें पर्यंत, कित्याक आमी वी कॅन टेक द हॉर्स टू ड्रिंक द वॉटर, वी कांट मेक इट ड्रिंक. नाव द गव्हर्मेंट हॅज टू कम टू द फोर टू मेक इट ड्रिंक. नाव परिवर्तन, तुमी म्हळ्यार तशें परिवर्तन, हांव एका मिनटा भितर तुमकां हाजी व्याख्या सांगता. परिवर्तन जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना परिवर्तन चेंज ऑफ मायंडसेट, चेंज ऑफ एटिट्यूड, चेंज ऑफ परसेप्शन अशें आसूंक जाय. आनी म्हाका जाल्यार दिसता की आतां वेळ आयला की सगळ्यांनी एक जावन, म्हणजे ऑपोजिशन जावन जाल्यार सपोजिशन जावन, म्हणजे सगळ्यांनी एक जावन गोंयच्या खातीर कितें तरी विचार करूंक जाय. आस्क वॉट वी कॅन डू फॉर द कंट्री. हें जॉन कॅनेडीचें हें ताजे पयलीं जनरलान ताजें म्हणिल्लें. पण एक गोश्ट आसा की हें आमी जो पर्यंत आमी म्हणिना आमी देशा खातीर कितें करतले, तो पर्यंत आमी फुडें कितें करतले. इकॉनॉमीची परिस्थिती कशी आहा? फुडारा खातीर आमी कांय विचारूच करिना हाजेर. कित्याक फुडाराचे भुरगे जर आमी आज पळयत जाल्यार सगळे गोंय सोडून भायर सरले, कित्याक तांकां हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ना. आनी ते कित्या खातीर ना, तर हांगा इकॉनॉमीक एक्टिविटी ना. आतां इकॉनॉमीक एक्टिविटी तयार करतलो जाल्यार नवे इन्व्हेस्टमेंट येवचे पडटले. नवे इन्व्हेस्टमेंट येवपा खातीर NGOs येता, हें नाका तें नाका. हांव म्हणटा कितें, तुमकां जें नाका तें बरें आसा, पूण जें जाय तेंय तुमी नाका कित्याक म्हणटात. IT सुद्दां आतां नवें स्लोगन आयलां की IT नाका म्हणून. आतां IT नाका जाल्यार जाय कितें, करपाचें कितें भुरग्यांनी, फक्त भायर वचपाचें आनी जाणटेल्यांनी वचून बस स्टँडार वचून बाय बाय म्हणपाचें तांकां. सो दॅट वॉट आर वी डुईंग फॉर, डू वी हॅव सम कॉन्शियन्स. आमकां तांच्या बाबतींत कितें तरी करचें अशें आमकां दिसूंक जाय काय ना. आनी ह्या खातीर आमकां एक गोश्ट वेगळी आसा, म्हणजे इकॉनॉमीक एक्टिविटी हें दिवपाक, चालंत दिवपाक वी हॅव टू कम टुगेदर. वी हॅव टू वर्क टुवर्ड्स दी growth and the development of the state, and the state has to prosper. If the state doesn't prosper, the individual will not prosper, and if the individual doesn't prosper, आमची हे GDP कितली वयर आसूं, the other end will keep on going down. आनी हें म्हाका दिसता सगळे NGOनी आनी इंडिविज्युअल कोण आसा तांणीय विचार करचे, कित्याक आमकां फुडाराची चिंता करूंकूच जाय. जर सारको मेन मुद्दो काडला की लोक नेगेटीव जायत चल्ल्यात, NGO नेगेटीव जायत चल्ल्यात, आमी सगळी गजाली नाका म्हणटात आनी कितें करप तें सांगनात आनी कितें करप तें आमकां खबर ना. एक्चुअली म्हाका विचित्र दिसता न्ही प्रमोद की हांगा हो डिबेट परिवर्तनाचो आनी एक मनीस जो आसा पळय तो फक्त मनोहर पर्रीकराचेर एक डिस्कशन जातलें, द मॅन हू इज नॉट हियर, वीच आय थिंक टेल्स यू द स्टोरी. पयलीं म्हणल्यार आमी समजून घेवपा जाय की परिवर्तन म्हणल्यार कितें पळय तो. इज इट अबाउट द चेंज ऑफ गव्हर्मेंट or is it about having to change ourselves? This is the question that we need to answer. And in both ways I feel, or at least in this particular way,
whether it is the Congress or whether it is the BJP, and today the BJP is Manohar Parrikar is the BJP, with due apologies to Vishnu Bhag. But the problem here is perception versus reality. There is a definite perception, there is a definite hope at the time of the last election that with the change of the corrupt Congress government last time, and there can be no doubt about it. For that reason, you have the leader of opposition, Vijay Sardesai, deputy leader of opposition, Alesh Rajneesh. Nobody else from the Congress comes to talk. But there is no doubt that the whole of Goa was happy that they threw out a bunch of very, very corrupt government officials. And there was immense amount of hope on Manohar Parrikar personally, because he came in with these promises of changing so many things on the ground. 100 days, 3 months, 6 months are up. Now, when reality starts striking people, and when they start getting out on the streets on different issues which these two gentlemen have pointed out and which in many ways are true, some of them of course are politically inclined, but many of them are true. Once this reality starts hitting, once the people start coming out on the streets on various issues, then even someone like Manohar Parrikar, who otherwise has got his credibility, his imagination and his, go-getting attitude intact, he is not going to be able to solve it. So what is very important for this BJP government is it has to reach out to every section of society, whether it's the opposition, whether it's the people on the ground, whether it's industry, whether it's environmentalists, whether it's anti-mining activists, pro-mining activists. Take everyone into confidence, and you have to have a blueprint of how Goa is going to go forward. Is it possible? Environmentally, it is Is it possible to take everybody on board? If Manohar Parrikar wants to discuss the issue, if he wants to dictate the issue, it may not be. It may not be possible. Raju. म्हाका दिसता अशें की 6 म्हयने खंयच्याय सरकाराक तेळपाक तसो कमी पिरियड पूण हें कित्या खातीर जाता इतल्या खातीर कारण पर्रेकारान इलेक्शनाच्या पयलीं आनी मागीर इतल्यो अपेक्षा निर्माण केल्यात म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या पयलीं ताणें चंद्र आनी सूर्य दिवपाचें सोडून बाकी सगळें आपूण दितलें अशें सांगिल्लें ताका लागून लोकांच्यो इतल्यो अपेक्षा आनी लोक आतां ताजे कडेन फाटले टर्म पळय ताची जी आशिल्ली त्या नजरेन लोक आतां ही टर्म ते खूब कितें दितलो अशें अपेक्षा करून आसात पूण ह्या वेळेर तें शक्य ना इतल्या खातीर NGO RTI एक्टिविस्ट खूब आक्रमक आसात त्याच भशेन BJPन भितर इतले इंट्रस्ट ग्रूप निर्माण जाल्यात की पळय फाटल्या वेळार जशी पळय एक सुसूत्रता पक्षान आशिल्ली ती आतां पक्षान ना सो प्रश्न खूब गंभीर जाला आनी पर्रेकाराक दिसता फक्त आपूण सॉल्व करतलो पर्रेकारान पळय BJPन भितर जे पळय कितें एक एकमत घडोवपाक जाय आशिल्लें तांकां बरोबर घेवन वचपाक जाय आशिल्लें तशी परिस्थिती दिसती पडना आज तो सगळे निर्णय आपुणूच घेतलो म्हणटा विधानसभेन सगळी चर्चा आपुणूच करतलो म्हणटा ताका लागून पक्षान भितर फक्त एका मनशा भोंवतणी सगळें राजकारण सगळें समाजकारण सगळें भोंवता आनी इतले प्रश्न निर्माण जाल्यात इतले प्रश्न की आमी पळयतात की पर्यावरणाचो विध्वंस फाटल्या वेळार पळय जितलो चलता ताजे परस चड जातलो काय कशें भिरांत आसा त्याच भशेन शिक्षण माध्यम प्रश्नाचेर ताणें लोकांचो विश्वासघात केला कायदो सुवेवस्था सामकी हातावयर गेल्या आनी अर्थवेवस्था जी आतां आमी चर्चा करतात राजकीय बाजू कशी दवरात पर्रेकार जेन्ना सत्तेर आयलो तेन्ना आमी पर्रेकारा कडेन अपेक्षा इतल्या खातीर धरिल्ल्यो कारण बाकीचें राजकारण सामकें बुरशें जालां सामकें सकयल्या लेवलाचेर पावलां आनी पर्रेकार एक शिक्षीत बुद्धीवादी मनीस ताका सर्वसामान्य मनीस आनी बुद्धीवादी हांच्या काळजा कडेन पावपाचो ताका जें कितें जाय तें सगळें ताजे कडेन गुण आसात आनी ताका लागून अर्थवेवस्थेक आज म्हाका दिसता की दीस इज ए रायट ऑपॉर्च्युनिटी की आमच्या अर्थवेवस्थेक एक नवें वळण दिवपाचें आनी तें पर्रेकार करूंक शकता पर्रेकार करूंक इतल्या खातीर शकता कारण ताका अर्थवेवस्थेचो बरो अभ्यास आसा आनी राजकारणाची नस तो जाणा पूण दुर्दैव अशें दिसता की तें ताका करपाचें ना काय कितें कित्याक इतल्या खातीर कारण ताजे भितर इतले पयशे लॉबीज आनी प्रेशर ग्रूप BJPन सुद्दां निर्माण जाल्यात आनी तो तांचे भितर व्हांवून वता काय दिसता मायनींग जे हो जर एक विशय जर घेत फाटले दिगंबर कामत सरकार हात सामके हँड इन ग्लोव्ज म्हणटाले ताजे परस चड वायट परिस्थिती आज आसा अशें म्हजी खात्री जावपाक लागली